काल मोले भगवान महावीर अभयारण्य जे आसा जे गांवांत सोनावळे येता आनी थंय दुधसागर देवूळ आसा ते दुधसागर देवळा कडेन काल जो ट्रान्सफॉर्मर आसा लागीं सरात जो ट्रान्सफॉर्मर आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराक काल ब्लॅक पॅन्थर लागोन ताका विजेचो शॉक लागोन तो मरण आयिल्लें आसा आनी ही एक वायट घटना एक दुखद घटना अशी अभयारण्य घडलेली आसा ताका लागून काल जेन्ना ही घटना घडलेली ती जेन्ना RFO सिद्धेश नायक हाका कळ्ळी तेन्ना त्यांनी घटनास्थळी धांव घेतली आनी त्यांनी थंय रितसर जे कितें करपाचें आहा तें सगळें केलें आनी रातभर ताका पाळत दवरिल्ली तेजेर आनी सकाळीं जेन्ना हेजी म्हायती वरिश्ठ अधिकारी जिसवर्की हाका दिली आनी तेणी आयज सकाळीं तेणें घटनास्थळी भेट दिली आनी तेजे बरोबर आमचो मोले जो पशुवैद्यकीय डॉक्टर आसा केतन चौगुले आनी अंकीत नायक हेणी कृष्णा नायक हेणी थंय वचोन त्या ब्लॅक पॅन्थर जो मेल्लो तेजो पोस्टमॉर्टम केल्लो आसा आनी त्या ब्लॅक पॅन्थराक मागीर टायगर रुट्स प्रमाणे ताका अग्नी दिलो आनी सगळो संस्कार पूर्ण जातकीर तेंच्यांनी ताका अग्नी दिल्लो आसा आनी अग्नी दिवन जातकीर ही वायट घटना म्हणून ती एक नोंद जाल्ली आसा पूण ही जो ट्रान्सफॉर्मराक लागून जो तेजो मृत्यू जाला त्या संदर्भांत वन अधिकारी हेणी सांगलें की आमी तांकां लॅटर करतले आनी जे ट्रान्सफॉर्मराची कनेक्शनाची ज्यो वायरी आसा तांकां सगल्यांक केबल वयल्यान कवरींग कितें करचें अशें म्हणून तांकां आमी लॅटर करतले म्हणून सांगलेलें आसा कारण मोले अभयारण्य जें आसा ताका भरपूर अशीं जनावरां आसा वेगवेगळीं जनावरां आसा आनी परत अशी घटना घडची न्हू म्हणून हें करून आमी घेतलें अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.